फार्मर स्टँड आमचो एक फॅक्टरी चालू जावपूच जायी. मेन म्हटल्यार फॅक्टरी ही सद्याक ओल्ड म्हणून बरोबर आसा, पूण गव्हर्मेंटान ती फॅक्टरी न्यू घालून फार्मरांक वयर काडपा जाय. इतले कोटी तुमी भायर मोडटा ते हांगा दिया न्हू, आसा न्हू गव्हर्मेंटाचे, सेंट्रल गव्हर्मेंटान मेळटा ते हाडून दिया आमकां आनी आमकां शेतकऱ्यांक कितें योगदान करूंक दिया, असो आमचो एक स्टँड आसा. आनी जर तेंच्यांनी 8 तारखेक फॅक्टरी स्टार्ट जाली ना जाल्यार आमी पळयता फुडलें कितें करपाचें आतां. फाटीं आमी फाटीं घेतलें कितें कोणी सांगलें आमकां मिनिस्टरान सांगलें आनी कोणी रिक्वेस्ट केली, आमी सरकारा बद्दल थोडे आसा म्हणटूक आमी वोगी रावले. पूण आतां ह्यान फुडें म्हाजी स्टेप आसा सामकी 8 तारखेर फॅक्टरी स्टार्ट जाली ना जाल्यार आमी खंयचे परिस्थितीन खंयच्या स्तराचेर वयतले सांगूं तुका. आयज जर तुमी शेतकऱ्यांक म्हटल्यार दुसऱ्या क्रॉपाक चल आनी खंय म्हटलें जाल्यार जावपाचें ना. ऊस हो एकूच क्रॉप आसा, उसा खातीर कितलेशे मनशाक मेळटा, ऑक्सिजन मेळटा. तेन्ना ही फॅक्टरी आमची जी आसा ती तुमी रेड हितून घालता आनी बाकीच्यो तुमच्यो खंयच्यो आनी खंयच्यो फॅक्टरी पाडेल्यो खंयच्यो फॅक्टरी आहा तुमी ऑरेंज घालता, हें कसलें हें भितर. शेतकारांनी कामगारांक ऊस कापणेक एडवान्स दिल्यात. 4 तारखेसावन ऊस कापणी करून संजीवनीत हाडून घालपाचें ऊसकारांनी थारायलां. 8 तारखे सुमार जातलें अशें आयकता आमी. पण कितें तशी हालचाली दिसता तुमकां? अशें दिसता की बसयता यंत्रणा अशें म्हणून हें करता, पूण आमचे कामगार बसून आसा आनी तांकां हेका लागून आमी फायच्यान तोडणी सुरू करतले. आनी ऊस हाडटले तुमी? ऊस हाडटले आमी. केन्ना 8 तारखेक घेवन येतले तुमी? ना परवांच्यान. आमी टोळी हाडल्यार आतां 1 म्हयनो जालो. तांकां 3 लाख दिले एडवान्स. अजून चालू ना. फाल्यांच्यान तोडटले आमी आनी परवा ऊस हाडटले. म्हळ्यार 5 डिसेंबर सावन संजीवनीत ऊस येवन पडपाक लागतलो. तो मेरेन कशी तरी संजीवनी सुरू जाली ना जाल्यार परिस्थिती सरकाराच्या आनी ऊसकारांच्या हाता भायर. 4 दीस पयलींच हांगासर शेतकारांनी व्हडा संख्येन आंदोलन केल्लें की फॅक्टरी बेगीन सुरू जावची म्हणून. आनी MP नरेंद्र सावयकरान मध्यस्थी करून तांकां सांगलेलें की 5 तारखेक फॅक्टरी सुरू करतात. जी मॉनिटरींग सिस्टम पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान बसोवंक लायिल्ली ती सिस्टम फाल्यां मेरेन पावता. आनी शेतकारान सांगलां तशें की ऑलरेडी टोळयो तेंचे येयल्ले आसा, ते फाल्यां कापणी सुरू करतले आनी परवाच्यान म्हणल्यार 5 तारखेच्यान ऊस हाडून हांगासर फॅक्टरी कडेन घालतले म्हणून. धारबांदोडेच्यान विवेक प्रभू.